चेअरपर्सन लक्ष्मण पागी आणि ह्या वार्डाचो नगरसेवक रमाकांत नायक गांवकार ताका नगराध्यक्षाक आनी चावडी वयल्या कावन्सिलराक स्वता जावन येवन हे वाटेर जे पळय विकता सामान रस्त्यार ते काडपा पडलें हेजें कारण कितें? हेजें कारण म्हणल्यार हांवें मार्केट इन्स्पेक्टराक सांगलें, सुपरवायझराक सांगलें, इवन चीफ ऑफिसराक पसून सांगलें कोण काडपाक सोदना म्हणून हे कित्याक काडूंक सोदना हेजे फाटलें म्हाका कारण खबर ना. हय कोणा कितें कमिशन आहा कितें आहा म्हाका कांय खबर ना. हे काडपाक जाय न्ही इतले दीस लोकां पेपरार येता हें येता आमचें नांव काडटा लोकांक वचपाक वाटना आमचे ह्यो गाडी वयता जाल्यार पसून वाटना म्युन्सिपालिटीची मात तेमची सामान काडून आमगे गाडी वयची पडटा म्हणटा मार्केट इन्स्पेक्टर सांगल्यार तो म्हणटा पोलीस प्रोटेक्शन घेवपा जाय म्हणटा तो एक्सिडंट जावन मेल्यार येवप कोणाचेर हे म्युन्सिपालिटीचेर येवपा जाय ताका जबाबदार पसून म्युन्सिपालिटी उरतली फाल्यां कितें एक्सिडंट जावन मेले हे जालें कोण एक काम करपाक आयकना भितर जागा आसा भितर बसपाक मेळटा कोण बसना तेमकां संवय जाली आहा भायर सगळ्यांक बसपाची भितर बसता तेमकां बरें गिरायक जायना लोक रस्त्यार भायल्या भायर गिरायक कोण वयताय तांकां भितर घातले ते सामकें मूस मारताय म्हणटा गिरायक सगळ्यांक एक कडेन जावचें म्हणून आमी सगळें भितर व्हरपाचे प्रयत्न करताय आज तेमकां लायक वॉर्निंग दिला भितर व्हर म्हणून फाल्यां भरून व्हरपाचें आमी प्रयत्न करतले. चेअरपर्सन हांव सांगता की हो एक नोट घालपाक लायता बाबा प्रत्येक फाटी जर पोलीस हाडून जर काडूंक पडटा तर म्युन्सिपालिटीन कितें आसा म्हण ती कळना म्हणून ताका हांव एक नोटींग घालपाक लायता बाबा हें कितें करपाक म्हणून कित्याक आमगे जागा आहा एवेलेबल आसा तेन्ना ह्या लोकांनी आसा ते थिंग वचोन बसून घेवन भाजी विकपाचे. जे म्युन्सिपल इन्स्पेक्टर इंजिनियराक आनी आमगे एडमीन पळयता तेमकां सांगलें हें आसा तें फुल्ल निवळ कराय म्हणून म्हणजे ह्या हितून एक मनीस बसना सामको वसाड पडल्या म्हणजे पडला आज सगळे लोक भायर बसताय ह्या हेजेर लक्ष घालून म्युन्सिपल इन्स्पेक्टराक उरपा जाय आसलें बाबा हे खाली पडलें बाबा हें कितें गाणा आसा तें भरून व्हरतलो हें व्हरतलो कांय ना म्हणून लोक भायर बसले आनी हो केलें बुजा हो पळय तूं बस स्टँड पळय हें कितें केलें तें पळय आनी हे जे जागे येयल्या तितले लोक भायर वचून बसले आनी 30 जाण मनशां हिंबडी विकताय तेमकां गिरायकच जायना 30 जाणांक आसतले फाल्यांच्यान जाता तितले हें करून लोकांक मातशें हिंगा ह्या मार्केटार रावचें अशें म्हाका जाल्यार दिसता. फाल्यांच्यान हांव स्ट्रिक्टली ना जाल्यार सगळे जप्त करतलो. हय ना जाल्यार सगळी जप्त करतलो. आम्ही 4 जाण बसता हांगा कोणूच एक मनीस येयना. हय रस्त्यार कितें घेता लोक घेवन वयता हांगा कोण येना आंबोली करची पयली घर वयता. गोमंतक टीव्ही खातीर काणकोणच्या रिपोर्टर सोयरू कोमरपंत.